did not object on state orders. Advocate दातार. आम्ही एक 27 तारीख आमचे आमदार विनोद पालेकर आणि आम्ही एक क्लब क्वेश्चन घातलो स्टार एलक्यू नंबर 6A. तातून आम्ही विचारलेले बाब फिलिप नेरी रॉड्रिग्स जो WRD मंत्री कि on what basis did the council represent the state of Goa before the Supreme Court, give consent to the Madhai Tribunal award, and on whose instruction was the submission made before the Supreme Court? Questions are clear. Uttar Dita, sir, on basis that he has not accounted for, the council did not oppose notification of the award on his own accord. Whether there was any government decision to give no objection to notify the Madhai Tribunal award? No, sir. Whether the government has taken any action against the illegal diversion of water by Karnataka government with respect to the Madhai river by Karnataka government? Yes, sir. Whether the government has filed any SLP or any contempt petition against the illegal diversion of water from the Madhai river by the Karnataka government? If so, the status of the proceedings. दोन कंटेंट पिटिशन लिस्टेड फॉर एडमिशन, एक पिटिशन फाइल्ड एंड रजिस्टर्ड याच्यात दिलेले. आता इश्यू असो आहा की आमचे मुख्यमंत्री आणि त्या दिसा सांगिल्ले म्हादयचे जेन्ना आमचे कॉलिंग अटेन्शन क्वेश्चन आयले की एक फट जी तूं मारता ही फट एक फट पोचोवपाक तुका 100 फटी मारच्यो पडटल्यो. ताजे परस इट इज सेफर टू टॉक द ट्रूथ हे हांवें ताका क्लियर उतरांनी सांगिल्लें. एडवोकेट अरविंद दातर हो जो सिनियर काउन्सिल आहा ताणें ऑन हीज ओन अकॉर्ड ही डीड नॉट ओपोज द नोटिफिकेशन ऑफ द माधय ट्रिब्युनल अवॉर्ड. मुख्यमंत्र्यान कितें सांगलें आमकां ते दिसा की आमी नॉर्मली रिटर्न इन्स्ट्रक्शनां दितात म्हणून. ताणें कितें म्हणलां मुख्यमंत्र्यान आज की ताणें अशें केलें म्हणून ताका आमी चेंज केलो आनी मागीर मुकूल रोहतगी आमकां रिप्रेझेंट जावपाक लागलो. आयकलां मरे तुमी? आतां परती केस आयली. केसीत मुकूल रोहतगीचे पॅनलार तो अरविंद दातार आसा चेंज जावं म्हणून. अबे ना हें सुप्रीम कोर्टाच्या हातूंतल्यान हांवें डावनलोड केलो. अजय रस्तोगी फॉर पेटिशनर मुकुल रोहतगी परस फॉर पेटिशनर मुकुल रोहतगी सीनियर एडवोकेट अरविंद दातर सीनियर एडवोकेट देवीदास पांगम एडवोकेट जनरल प्रताप वेणुगोपाल एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुरेखा रमण आयुषी गौर अखिल अब्राहम रॉय विजय वॉल्सन दीपक नारगोळकर घोसल एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड इनामा सादो अर्थ कितें ताका चेंज करूंक नाशिल्लो. चेंज केलो म्हणून तो एक पोकडो बांदलो मुख्यमंत्र्यान. बजेटरी एलोकेशन केला माधय डायव्हर्जन काळसा बंदुरा प्रोजेक्टा खातीर 500 कोटीचे हे केला ताजे खातीर आमी कोर्टान आयले. सो अवॉर्ड बीन नॉट ऑब्जेक्टेड टू हॅज नेवर बीन मेड अ इश्यू बाय द गव्हर्नमेंट स्टेट गव्हर्नमेंट. कळ्ळें? सो माय क्वेश्चन टू द गव्हर्नमेंट इज व्हाय डिड यू नॉट मेक अ स्पेसिफिक एप्लिकेशन टू द सुप्रीम कोर्ट that tribunal order was not objected to wrongly by advocate Arvind Datar. सरकाराचे कंटेन्शन कितें आहा की ताणें ताजे ओन कुशेन आमकां विचारनासतना नो ऑब्जेक्शन दिलें म्हळ्यार ही डीड नॉट ऑब्जेक्ट टू इट. अशें जर आशिल्लें जाल्यार इमिजिएटली एन एप्लिकेशन शुड हॅव गॉन येस ऑर नो सेइंग दॅट ही हॅज नॉट डन इट. ताणें आमचो घात केला आमी ताका काडला आनी हो पळय आमचे स्टँड आतां असो आहा. ते सरकारान कित्याक केलें ना? तेचे डिस्कशनाचेर हे मॅच फिक्सिंग 100% जालो म्हणून आतां पयलीं आमी वी आर मुव्हिंग अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज अगेन्स्ट द WRD मिनिस्टर फॉर गिविंग अ फॉल्स रिप्लाय टू अस ऑन इन द हाऊस. फर्स्ट एज एन MLA and as a political party which has a legislative wing, both of us who have moved this question will move a breach of privilege against the minister for giving false reply in the house. False replies which have been tabled in the house, not only spoken to. So हे wrong दिला म्हणून आमी ताजेर मूव करता. परतो हांव डिमांड करता
की मुख्यमंत्र्यान परते सांगा की आपली ती आवयच म्हणून आवय समानच म्हणते आपल्याला क्लिअर कट आज कळटा की आवयक ताणे घात केला म्हणून असो आवयक घात करपी मुख्यमंत्री गोयचो मुख्यमंत्री आसपाक सोबना पूण ताणे देवंकूच जाय हो म्हजो डिमांड आहा आनी हे हो इशू आमी लोकांक तळागळाचेर पावोवपाचो आमी काम करतले